हरे कृष्ण. ऐक पडतवा. वय प्रभूजी. ओके, क्लियरच ना. वय वय. ओके, सो थँक्यू माताजी सो मच. आणि भगवत पुराण कोंकणीक मिगेल तर्फे अनेक अनेक धन्यवाद. म्हाका एक अवसर दिला म्हणून. आणि आयची टॉपिक तशी व्हेरी इंटरेस्टिंग. मटेरियल क्रिएशन बाय द सुप्रीम स्पिरिट म्हणून. आयची टॉपिक आम्ही वी कॅन डिवाइड इंटू 3 एस्पेक्ट्स. 3 भागांत आम्ही डिवाइड करू शकता आयची टॉपिक. आणि एक विनंती सर्वांक. आयची टॉपिकान तू शक्य असला री नोट्स बरोवन घेयाची. आज लाईक एक व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक असं. देवान कशी हे क्रिएशनांनी केल्लेलें, किता केल्लेलें आनी त्या क्रिएशनान मागीर कशी तांणी कसकसन घाल्ला त्या विशीं आमी डिस्कस करया. ताका तुम उपस्थित सर्व वैष्णवाल आनी वैष्णवीले आशीर्वाद घेवन हांव आयची आमगेले सेशन स्टार्ट करता. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. आयचे टॉपिक मटेरियल क्रिएशन बाय द सुप्रीम स्पिरिट. हे टॉपिक आम्ही 3 भागेंतू डिवाइड करूया. फर्स्ट पार्ट ताचे वाय कसलाक देवान कसलाक या भौतिक जगत क्रिएट केल्लें, उत्पन्न केल्लें. हे फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट हे भौतिक जगत तांणी कशी क्रिएट केल्लें, हाव. आणि थर्ड पार्ट या भौतिक जगतांतू तांणी कसकसन प्रोडक्ट्स घाल्ला, वस्तू घाल्ला, त्या कशी घाल्ले ते आम्ही पळोवया. तशें या 3 भागांतू या सेशन आम्ही डिस्कस करूया. So let us start with the first part, that is why कसला या भौतिक जगत देवाक क्रिएट करका पडलें. आम्ही सकट जीव फुडें हे जन्म येवचे फुडें कितले की जन्म आमगेला मटेरियल वर्ल्डा जाला ताचे फुडें एक ना एक दिवस आम्ही देवाल आशिल्ली. देवाल सेवांतू आध्यात्मिक जगतांतू गोलोकांत आशिल्ली. सुमार वर्ष थंय आम्ही केलो, लक्ष कटलान वर्ष देवाल आम्ही सेव केला. त्या सेव करत असताना सुमार वर्ष थंय जाल्या नंतर आमकां एक मनांतू एक विचार येता, एक इच्छा जाता की देवाल सेवा कसलाक आमगेल सेवा मिगेल सेवा कसला ना म्हणून काय आमकां एक प्रश्न येता. बिकॉज थंय आध्यात्मिक जगतान देवाल गोलोकांतू देवाल शिवाय कोणा विंगडाल आमी सेव करूं जायना. पण ते थोडो आमकां एक द्वेष येता. थंय आमकांय आमगेल कोणें सेव करता म्हणून तशी इच्छा जागृत जाता. भगवद्गीतांत एक श्लोक आसा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप. आमगेल इच्छा आणि देवाल वयर द्वेष या 2 कारणामुळे आमकां ते आध्यात्मिक जगत सोडून सकल येवका जाता. आता जेन्ना आमी देवाल वयर द्वेष करताची आणि आमकां इच्छा जाता तेन्ना एक द्वंद्व आमगेल मनांत येता. द्वंद्व म्हळ्यार द्वैत. द्वैत म्हळ्यार इंग्लिशांत आमी ड्युएलिटीज सांगतात. आणि त्या ड्युएलिटीज असताना असमुळे आमकां भ्रम जाता, भ्रम. आणि आमकां जन्म घेताना आमी भ्रमांत आसा. आता तो भ्रम कसं नाही. फर्स्ट आमगेले हांगा मटेरियल जगतांत येवचे कारण कसं म्हळ्यार इच्छा आमगेली. सेकंड कारण म्हळ्यार देवाल वयर द्वेष.
आणि थर्ड ब्रह्मकसन म्हणारी की आम्ही या भौतिक जगतांतू ताजे वयर आम्ही आमगेल अधिपत्य करू शकता म्हणारी वी कॅन लॉर्ड ओवर द मटिरियल नेचर. हे 3 वस्तू निमित्त आमकां जन्म घेवचा जाता पडता आमकां या मटिरियल वर्ल्डात. तर हें जाल्यार आनी आतां आमगेल भौतीक जगतांत आमी कशी सपोज आमगेल घरकड आमगेल एक पूत आसा, तो पूत आमकां आमगेल आयकना, आमकां उलटा उत्तर दिता, आमगेल येद्रा उलयता, आमी सांगेल कसं आयकना. आनी एक प्राय येता री तो तशी आसला री तो घरचो बापूस आस पळय तो तागेल पुताक सरळ घरा दाखून भायर काडता. बाय तू घरा रावचा ना, तू घर सोडून वचका म्हणून बापूस सांगता ताका. पण त्या बापसान त्या पुताक घरा काढताना तो बापूस त्या चेडा खातीर त्या पुता खातीर कसं नाही करतो काय करना. ताका तशी जी भायर जगतांत तू सोडून दिता ते आमगेल्या भौतीक जगतांत मेंटॅलिटी. जाल्यार देवाल मेंटॅलिटी कसं ना, देव इतलो दयाळू इतलो मायाळू थंय दाखून आमकां आध्यात्मीक जगतांत गोलोका दाखून आमकां भायर काडताना तो आमगेल खातीर एक जागय करचा पळयता की वो राबता खंय वता खंय वता मागीर हांगा दाखून सोणू तितले नमना तांगेले आमगेल वयर एक माया. त्यामुळे आमकां एक जाग दिवच्याक एक राबच्याक एक जाग करच्या खातीर देव हे भौतीक जगत उत्पन्न करता. आतां आमकां फर्स्ट पार्ट क्लियर जाल्ले की देव कसं लाका हे भौतीक जगत उत्पन्न करता म्हणून कारण कसं नाही. हें जाल्लें फर्स्ट पार्ट. आतां आमी सेकंड पार्टार वचया. सेकंड पार्ट म्हळ्यार हाव कशी देव हे भौतीक जगत उत्पन्न करता. कृष्ण गोलोक वृंदावनांतू एज ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर म्हणून तो आसता थंय आनी तागेले कसन लील आस पळय गोलोका वृंदावनांतू ताणें ह्या नांवारी करचें आसा. तेन्ना त्याच गोलोक वृंदावनांतू बलराम आस पळय तो थंय रोहिणी नंदन म्हणून देवाल सेवा करता. कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर म्हणून आणि बलराम रोहिणी नंदन म्हणून थंय देवाल सेवा करता आसता. आणि रोहिणी नंदन म्हणून ताणें देवाल्या सेवांतू जे काही वस्तू लागता पळय वॉट एवर इज रिक्वायर्ड त्या पुरा तो विस्तार करता एक्सपेन्शन करता. बलराम हिमसेल्फ एक्सपॅन्ड्स तागेले विस्तार करता तो वृंदावन धामांत. त्यानंतर देवाल सेवाक कसं पेरफेरनेलिया लागतं पळय जे काही वस्तू लागता त्या पुरा बलराम थंय विस्तार करता खंय गोलोकांत. गोलोकांतू कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर म्हणून आसता. जेन्ना कृष्ण वृंदावना दाखून भायर येता वृंदावन सोडून भायर येता तेन्ना मथुरांतू आनी द्वारकांतू तो वासुदेव नांवान राबता कृष्ण. म्हळ्यार गोलोकांतू ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर आनी जेन्ना तो मथुरांतू आनी द्वारकांत येता तेन्ना तागेलें नांव थंय वासुदेव नांवान तो राबता. आतां जेन्ना कृष्ण नांव तागेलें चेंज करून वासुदेव नांवार राबता तेन्ना बलराम वरकेन तागेलें रोहिणी नंदन नांव सोडून हे द्वारकांतू आनी मथुरांतू तो मूल शंकरशण म्हणून वास करता. आनी मूळ शंकरशण आसून तागेले कामत्यांची देवाले पूर्णपणे सेवा करचें. जशी तो वृंदावनांतू कृष्णाल सेवा करता पळय
सेम त्या पुरा सेवा तशीच त्याच नमुन्यारी त्याच प्रकारारी त्याच पूर सेवा तो मूल संकर्षण म्हणून मथुरांतू आणि द्वारकांतू करता. ताजे नंतर त्या मूळ संकर्षण पडा मला बलरामो तो फर्दर तागेल एक्सपेन्शन करता एज अ महासंकर्षण. मूळ संकर्षणा दाखवून तागेल विस्तार करता तो महासंकर्षणा. आणि हे महासंकर्षणा दाखवून अनंत कोटी वैकुंठ मॅनिफेस्ट जाता, विस्तार जाता तागेल महासंकर्षणा दाखवून अनंत कोटी वैकुंठ. आणि हे महासंकर्षणा दाखवूनची महाविष्णू विस्तार करता. कारणदक्ष विष्णू ताका मी सांगताचे. आणि वे महाविष्णू कारण सागरांतू बैसून सक्कड ब्रह्मांडांतू प्रवेश करता. अनंत कोटी विष्णू या महासंकर्षणा दाखवून उत्पन्न जाताची. आणि अनंत कोटी वैकुंठांतू हरेक वैकुंठांत प्रत्येक वैकुंठांतू ये महाविष्णू प्रवेश करता. आणि जेतना या आणि अंगाई महासंकर्षण पडा तो वै जशी वैर मूल संकर्षण द्वारकांतू आणि मथुरांतू आणि रोहिणी नंदन वृंदावनांतू जशी देवाल सेव करत पडा तशीच अंगा महासंकर्षण पडा तर पूरा सेव करता देवाल वैकुंठांतू अनंत कोटी वैकुंठांतू सक्कड वैकुंठांतू महासंकर्षण सेव करता असता, निरंतर सतत करता असता. तेन्ना हे महाविष्णू दाखवून प्रकृती निर्माण हाक हे ब्रह्मांड जितना उत्पन्न जात पडा हाक प्रकृती सांगतात. आणि त्या प्रकृतींतू आमगे 3 मोड्स ऑफ नेचर पडा, 3 गुण पडा, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. हे तिन्ही गुणही ब्रह्मांडांतू उत्पन्न जाता. बट तेतना जितने ब्रह्मांड उत्पन्न जात पडा तेतना त्यांनी इनएक्टिव्ह असतात. दे आर इनएक्टिव्ह. ऑल द 3 मोड्स ऑफ नेचर आर आणि प्रकृती ऑल दिस आर इनएक्टिव्ह. तंतु काही कॉन्शियसनेस ना चेतन ना तंतु. पण जेतना महाविष्णू त्या प्रकृतीवर दृष्टी घालतात पडा दृष्टिपात करताची तेतना तंतु कॉन्शियसनेस येता. आणि तेतना हे तिन्ही गुण पडा सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण हे ऍक्टिव्ह जाता. आता अंगा देवाक कसो नाही कर का जाल्यारी तांगेल खंयची इंद्रिय त्यांनी यूज करताची. जशी आमतू ब्रह्मसंहितांतू ब्रह्मान स्तुती केला पडा अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ती मंती पश्यंती पांती कलयंती चिरम जगंती. त्यांनी खंयचे वस्तू खंयचे इंद्रियंतू त्यांनी तांगेल कार्य करू जाता. आता आमगेल भौतिक जगतांतू आमकां खावका जाल्यारी आमगेल हात उजाव का आणि आमकां तोंड उजाव का जाल्यार देवाक तशी नाही. देवाक खावका जाल्यारी तांणी त्या जेवणारी दोळ मात्र घालल्यार पडा तांगेल जेवण जाता त्या पोट भरता तांकां. पण तांकां इंद्रिय खंयची वस्तू करी येता. तांकां पळोवका जाल्यार दोळ आसका म्हूण ना तांणी कान्नान पळोवचें जाता. तांकां आमकां कसं स्मेल करका जाल्यार आमकां नाक जावका नोस्ट्रील जावका. देवाक तशें ना. देवा दोळान तांणी सोंगू जाता तांकां स्मेल करूं जाता. मग तांकां खंयची इंद्रिय खंयच्यान तूं यूज करूं जाता. तशीच तांणी जेन्ना प्रकृती वैरी आमगे तांगे दृष्टिपात करतात पळय तेन्ना प्रकृती गर्भ धारण करता. आता त्या गर्भेंतू कसं जाता म्हळ्यार
दोन वस्तू जाता, प्रकृती दोन वस्तू गर्भ धारण करता. फर्स्ट काल शक्ती. त्या काल शक्तीला काम कसं म्हणारी ते काळ शक्तीच पळा या प्रकृतीक अशाश्वत करता म्हळ्यार टेम्पररी त्या काम काल शक्तीला. आणि काल शक्ती असं म्हणारी अंगा दिवस आणि रात्री उदय जाता आणि अस्त जाता, सूर्य उदय जाता आणि सूर्य अस्त जाता त्या काल शक्तीला प्रभावामुळे. आणि सेकंड चीज इम्प्रेग्नेंट जाऊच म्हणारी त्या जीवशक्ती. या प्रकृतीतू दोन वस्तू इम्प्रेग्नेट जाता. फर्स्ट इज काल शक्ती, कंच्यामुळे या भौतिक जगतांतू या प्रकृतींतू दिवस आणि रात्री उत्पन्न जाता, एक टाइम फॅक्टर वर्क जाता. आणि सेकंड जीवशक्ती. जीवशक्ती जेन्ना इम्प्रेग्नेट जावन न्हू तातूंत दोन एलिमेंट्स येतात जीवशक्ती. ते दोन एलिमेंट कसं म्हणारी फर्स्ट आमगेल कर्म. जेन्ना प्रिवियस आमगेल जन्मांतू जेव्हा प्रलय येत पळय तेन्ना एनिलेट जाता या प्रलय येऊन हे विनाश जाता पळय प्रकृती तेन्ना आम्ही आमगेल त्या जीवनांतू कर्म आमगेल वाटू घेऊन वताचे. आणि सेकंड आम्ही घेऊन वच म्हळारी त्या प्रलया वेळारी आमगेल मन अंतू कसन विचार आस पळय कसन डिझायर आस पळय त्या लेक्कारी आमगेल स्वभाव जावचो. तर जेन्ना जीव शक्ती वापस एनिलेशन जाल्या नंतर वापस देव जेन्ना प्रकृती क्रिएट करता पळय तेन्ना हे दोन वस्तू कर्म आणि आमगेल स्वभाव हे घेऊन तर जीवतत्व जन्म जावचो उत्पन्न जाता या प्रकृतींतून. सो फार आम्ही पळयले तांतू वृंदावना दाखवून रोहिणी नंदन दाखवून मूळ संकर्षण दाखवून महासंकर्षण दाखवून अनंत कोटी ब्रह्मांड आणि त्या अनंत कोटी ब्रह्मांडांतू अनंत कोटी महाविष्णू उत्पन्न जातात. आणि हे महाविष्णू दाखवून प्रकृती उत्पन्न जाता. आणि त्या प्रकृतीक जेन्ना महाविष्णू दृष्टिपात करता तेन्ना त्या प्रकृती इम्प्रेग्नेट जाता गर्भ धारण करता आणि त्या गर्भा दाखवून काल शक्ती आणि जीव शक्ती उत्पन्न जाता. सेकंड साइड त्या ब्रह्मांडांतू महाविष्णू एक्सपांड करता एज अ गर्भोदक्षाय विष्णू विस्तार करता. आणि ह्या गर्भोदक्षाय विष्णू आस पळय ते एव्हरी ब्रह्मांडांतू मागीर एंटर करता. सगळे ब्रह्मांडांतू गर्भांतू एंटर करता. तेन्ना या ब्रह्मांडांत दोन वस्तू सायमल्टेनियसली जाता. त्या गर्भोदक्षाय विष्णू आस पळय एव्हरी ब्रह्मांड आता प्रभुपादान केलो लेक्चर आमकां सांगिल्लो आसा आमगेल ब्रह्मांड सकडा किना सान स्मॉलेस्ट ब्रह्मांड आमगेल कित म्हळ्यार आमगेल ब्रह्माक ओन्ली 4 मात्र फोर हेड्स. आणि अनंत कोटी ब्रह्मांडांतू एक ब्रह्मांडांतू एक ब्रह्मालय लक्ष कटलांनी मात तस हजार कटलांनी मात तस लक्ष कटलांनी मात तस तितलो व्हड ब्रह्मांड. आणि हे ब्रह्मांडाचे एकदम बॉटम आणतो तळ्यांतू गर्भोदक्षाय विष्णू विस्तार करून थंय तो न्हिदता ओशन आणतो गर्भोदक्षाय सागर आणतो. तेन्ना तागेल बेंबी दाखवून देवाले एक कमल उत्पन्न जाता. त्या कमल उत्पन्न जाता आणि त्या कमला वयर पळय ब्रह्माला जन्म जावचो. आता एक कडेन गर्भोदक्षाय विष्णू आसता आणि त्या कमला वयरी ब्रह्म आसता. आता दोन्ही सायमल्टेनियसली दोन्ही जण काम करता आसत.
आता ब्रह्मा जेन्ना ब्रह्मा जन्म जाता पळय तेन्ना ताका चार मात्त नव्या तो चारय कडेन पळोवचा एक जाता ताका तेन्ना पळयतना चारय कडेन काळो ताका कांय दिसना ही कॅनॉट सी एनीथिंग तेन्ना तो आलोचन करता ब्रह्मा की आतां हांव कसन करचें म्हगेलो जन्म कसला जाल्ला म्हाका कांय गोत ना म्हाका कांय नॉलेज ना तेन्ना तो कसन करता म्हळ्यार आपास तो कमला दाखून सकयल त्या कमला डेंट आसा पळय त्या डेंटे दाखून वापास सकयल येता सकयल लास्टार येताना पळयताना तो देवालय बेंबेन येता तेन्ना थंय मस्त उदक आसा ते पळोवन आनी ते उदक आसून उदका शिवाय ते कांय दिसना ताका म्हळ्यार कितले लक्ष कटलान किलोमिटर थंय फक्त उदक उदक दिसता ताका कांय ना मग तो आलोचन करता आतां हांगा उदक आसा हांगाय म्हाका कांय गोत ना कसन करचें म्हणून तूं वापास त्या देंटे दाखून वयर वचून वापास कमळा वयर वचून बसता आतां थंय बसले नंतर ताका गोत ना कसन करचें म्हणून सुमार वर्सां तशी वता तें ताका कांय नॉलेज ना कांय ज्ञान ना कसनय गोत ना ताका कसन करचें म्हणून तो तशी बैसील आसता तशी सुमार वर्स पास जाता सुमार वर्स पास जाताना ताका एक आकाशवाणी आयक पडता त्या आकाशवाणींतून दोन शब्द त आनी प हे ताका आयक पडता त आनी प म्हळ्यार तप ताका तेन्ना देव दर्शन दिना जाल्यार ब्रह्माक इतलो गोत आसा ताण चारय कडेन पळयताना कांय आवाज ना कोणाले शब्द ना पुरा कडेन अंधार एकदम काळोख म्हण ताका कळटा की हे त्या वेळार तागेले शिवाय ते कोणय ना जी म्हळ्यार तो जो शब्द ध्वनी आयकत पळय तप म्हणून ते ताका कळटा म्हणून ते तागेले खातीर ते आकाशवाणी जाल्ला म्हणून आनी तो ते शब्द एकदम सिरियसली घेता आनी तप करू बसता तो आनी तो तप केलो हजार कटलान वर्ष तो तप करता आसता खंय एक लेक्चरांत हांव आयकलेलें 60,000 सेलेस्टियल इयर्स तो तप करता हे कडेन एक लेक्चरांत आयकलां आय डोंट नो वेदर इट इज रायट ऑर रॉंग बट हांव खंय आयकलेलें तो 60,000 सेलेस्टियल इयर्स तप करता हे जाल्लें एक ब्रह्मा जालें सेकंड कडेन गर्भोदक्षाय विष्णू त्या गर्भोदक्षाय विष्णू प्रत्येक ब्रह्मांडाचे एकदम तळेन तूं बैसील आसता तेन्ना आमी फर्स्ट जेन्ना महाविष्णून प्रकृती वयरी ग्लॅन्स केलेले दृष्टिपात करताना त्या प्रकृतीक इम्प्रेग्नेट केलेले पळय ते काल शक्ती तांतू दाखून ते इम्प्रेग्नेट जावन ते काल शक्ती आसा पळय ते काल शक्ती ते तीन जे गुण आसा पळय सत्वगुण रजोगुण आनी तमोगुण ताजी वटू ते चर्न जाता चर्न म्हळ्यार मिक्स जावचे तांणी प्रयत्न करता ते मिक्स जाता ते मिक्स जाताना आमकां तीन गुण मागीर देख पडना ताका आमकां आतां भौतीक जगतांत तीन गुण देख पडना आमी अनुभव करी येता बट वी कॅनॉट सी बिकॉज काल शक्ती वटू जेन्ना तांणी चर्निंग जाता आसता पळय त्या निमित्त आमकां तिनूय गुण देख पडना ह्या भौतीक जगतांत पण तांतू जास्त कसं न्हय चर्निंगांतू जशी अमृत मंथना वेळार सागरा दाखून एक वस्तू भायर येता पळय तशीच जेन्ना काल शक्ती आनी हे तिनूय गुण चर्निंग जाता आसता पळय मिक्स जाता पळय तेन्ना एक वस्तू भायर येता तेन्ना फर्स्ट वस्तू जी भायर येवची पळय तें आसता महतत्व दॅट इज द फर्स्ट थिंग कमिंग आउट ऑफ द चर्निंग ऑफ काल शक्ती अँड थ्री मोड्स ऑफ नेचर जेन्ना तीन गुण आनी काल शक्ती चर्निंग करताना जे फर्स्ट वस्तू भायर येता तें आसता महतत्व महतत्व म्हळ्यार कसं न्हय चेतना कॉन्शियसनेस आनी हें महतत्व दाखून
अहंकार निर्माण जाता, भायर येता, उत्पन्न जाता. महत तत्व दाखवून अहंकार उत्पन्न जाता. आता म्हळ्यार आमकां प्रकृती दाखवून दोन वस्तू मेळ्ळ्या. फर्स्ट इज महत तत्व, सेकंड इज अहंकार. जेन्ना अहंकार तमोगुणा वटू मिक्स जाताच पळय, अहंकार तमोगुणा वटू मिक्स जाता पळय, तेन्ना आमकां मेळटा ह्या भौतीक जगतांतू सांगतात पळय पंचमहाभूत. ते आमकां मेळचे जेन्ना अहंकार आनी तमोगुण मिक्स जाता. त्या पंचभूत कसन म्हळ्यार, महाभूत कसन म्हळ्यार भूमी, जल, वायू, अग्नि आणि आकाश. 5 एलिमेंट्स. अर्थ, वॉटर, एअर, फायर अँड इथर. हे 5 वस्तू आमकां जेन्ना अहंकार आनी तमोगुण मिक्स जाता तेन्ना आमकां हें मेळचें. तर आतां आमकां हें 5 आनी फुडें 2 मेळ्ळे, महत तत्व आनी अहंकार. 7 तत्व मेळ्ळे आमकां, 7 एलिमेंट्स मेळ्ळे आमकां. आतां जेन्ना अहंकार रजोगुणा वटू मेळटा पळय, तेन्ना आमकां 11 एलिमेंट्स मेळटा. ते 11 एलिमेंट्स कसन म्हळ्यार 5 ज्ञानेंद्रिय. ते ज्ञानेंद्रिय कसन म्हळ्यार दोळे, कान, नाक, आमगे स्किन त्वचा आणि जीभ जिव्हा. हे 5 आमकां मेळचे ज्ञानेंद्रिय. आणि तशीच 5 इंद्रिय आमकां मेळटा कर्मेंद्रिय. 5 ज्ञानेंद्रिय आणि 5 कर्मेंद्रिय मेळटा आमकां. ते 5 कर्मेंद्रिय कसन आहे, हात, हँड्स, लेग्स, हात पाय, तोंड उलोवच्याक, आणि आमगेले लिंग आणि आमगेले मल त्याग करचे जागो. हे 5 वस्तू आमकां कर्मेंद्र मेळचे आणि 5 ज्ञानेंद्र मेळचे. आणि हाचे वटू मेळचे कसन म्हळ्यार इंटेलिजन्स, बुद्धी. फर्स्ट आमकां अहंकार मेळ्ळा. आतां आमकां रजोगुणा वटू जेन्ना अहंकार मेळटा पळय, मिक्स जाता, तेन्ना आमकां मेळची बुद्धी. आणि बुद्धी वटू मेळचे 5 ज्ञानेंद्रिय आणि 5 कर्मेंद्रिय. तशी जावन 11 वस्तू, 11 एलिमेंट्स आमकां मेळचे जेन्ना अहंकार आणि रजोगुण मिक्स जातात. तर ह्या 11 वस्तू, वयले 5 वस्तू आणि फुडले 2 वस्तू मेळ्ळ्यार टोटल कितले जाल्ले? 18 एलिमेंट्स जाल्ले. ताचे नंतर जेन्ना अहंकार सतोगुण वटू मेळटा पळय, मिक्स जाता पळय, तेन्ना आमकां मेळचे 5 एलिमेंट्स ऑफ सेन्सेस. आमगे इंद्रियांचे 5 एलिमेंट्स मेळटा, 5 वस्तू मेळटा. ते 5 वस्तू कसन म्हळ्यार गंध, स्पर्श, रस, रूप आणि शब्द. गंध म्हळ्यार स्मेल, स्पर्श म्हळ्यार टच, रस म्हळ्यार टेस्ट, रूप म्हळ्यार फॉर्म आणि शब्द म्हळ्यार साऊंड. ह्या 5 वस्तू. आणि एक वस्तू आमकां मेळटा जेन्ना अहंकार आणि सतोगुण मेळटाची, मिक्स जाताची, तेन्ना आमकां आनी एक वस्तू मेळटा, ते आसा मायंड, मन. हांगा आमकां मेळटा जेन्ना अहंकार आनी सतोगुण मेळटाची, तेन्ना आमकां 6 वस्तू मेळटा. 5 मेळटा आमकां एलिमेंट्स ऑफ सेन्सेस, इंद्रियाचे एलिमेंट्स मेळटा, इंद्रियाची वस्तू मेळटा 5. आणि एक आमकां मेळटा मन. हे 6 ऍड केल्यार, वयर 18 आसले, हे 6 ऍड केल्यार आमकां टोटल ह्या भौतीक जगतांतू आसले 24 एलिमेंट्स मेळटा. 24 एलिमेंट, 24 तत्व आमकां मेळटा. आता एक कडेन गर्भोदक्ष विष्णू ह्या पुरा क्रिएट करता आणि थंय ब्रह्मा तपस्या करता आसता. जेन्ना ब्रह्मा तपस्या कैद जाता, देव प्रसन्न जाता तागेले वयर.
प्रसन्न जावन देव तेच नाही ताका दर्शन दिना ब्रह्माक. देवान प्रसन्न जावन तागेले वीण वाजित तो देव. त्या वीण वाजितान पळय तो शब्द असतो पळय वीणात मधुर शब्द, त्या एक ट्यून आस पळय देवाले विणाची, त्या ब्रह्माले कानान तू वता. जशी ती वीणा वीणाच्या वीण नाही फ्लूट, देवाल फ्लूट बांसुरी जेतना ताचे ध्वनी साऊंड जेतना ब्रह्माल कानान पडत पळय तेन्ना ब्रह्माक पूरा ज्ञान कळता, मेळटा ताका ज्ञान पुरा. खंयचें ज्ञान? आता सुरवे ताका गोत नाशिल्लें तागेलो जन्म कसला जाल्ला, ताका कसन करचें आसत, तागेलें कर्तव्य कसन आहे, कसन सेव तागेलें ताका कांय गोत नाशिल्लें. बट जेन्ना ह्या देवाले बांसुरीचे ट्यून शब्द ब्रह्माक कान्ना पडता पळय तेन्ना ब्रह्माक फुल नॉलेज येता, पुरा कळटा ताका कसन म्हणून तो कशें जन्म जाला, तागेलो जन्म कशी जाला ताका कळटा, तागेल्या जन्मात तागेलें कारण कसन ताका कळटा, तागेलें कर्तव्य कसन, तागेलें काम कसन, तागेलें सेव कसन ताका पुरा कळटा. आणि ताचे उपरांत ताका चारय वेदाचें नॉलेज येता जस्ट बाय लिसनिंग टू द साऊंड ऑफ द फ्लूट. भागवतमान तू फर्स्ट श्लोक आस पळय, जन्मादस्य यतो अन्वयाद इतरतेषु अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट. स्वराट म्हळ्यार देव, तो स्वतंत्र. तेने ब्रह्म हृदये आदि कवये. त्या फ्लुटा आवाजान ब्रह्मा हृदयान तू देव सक्कड नॉलेज ताका दिता. तेन्ना ब्रह्माक कळटा ताण आतां कसन करचें म्हणून. तेन्ना ब्रह्मा आतां आमगेले दोन एक कारण जाल्लें. फर्स्ट आशिल्लें वाय द गॉड हॅज टू क्रिएट दीस युनिवर्स. आमगेले भौतीक जगतांत आमी आयली ती देवाल वयर द्वेश आनी आमगेले डिझायर आस म्हणून आमी हांगा आयली ती. मागीर देवान आमकां राबू खातीर एक जाग दिवचा म्हणून मटिरियल एक भौतीक जगत तांणी क्रिएट केलें. आतां वॉट वॉज इन द क्रिएशन म्हळ्यार आमी पळय गर्भोदक विष्णून 24 तत्व हे मटिरियल वर्ल्डान तू आमकां कोरून दिला, घालून दिला. ते जेन्ना गर्भोदक्षाय विष्णू तांगे 24 तत्व ह्या जगतान घालता पळय, करता पळय, ताका सांगचे सर्ग. गर्भोदक्षाय विष्णू क्रिएशनाक आमी सांगचे सर्ग. आणि आता ब्रह्माक जेन्ना फुल नॉलेज आयलें की तागेलें कसन काम हांगा, कसन कर्तव्य, तागेलो जन्म कशी जाला आनी जन्म करता कसन करचें आसत, तो हे 24 एलिमेंटांचे यूज कर न्हू पुरा हे भौतीक जगतान तू तो वस्तू पुरा क्रिएट करता. ताका सांगताची विसर्ग. गर्भोदक्षय विष्णूला क्रिएशनाक सांगचे सर्ग. जशें आमी फर्स्ट श्लोक आयकलेलो पळय, इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप. सर्गे म्हळ्यार गर्भोदक्षाय विष्णू क्रिएशनाक आमी सांगचे सर्ग. आता त्या 24 एलिमेंट्सान तू त्या मिक्स कर न्हू ब्रह्मा जे क्रिएशन करता ताका सांगताचे आमी विसर्ग. आता ब्रह्माक क्रिएशन करता जाल्यार जीव तत्व जावका, जीव तत्व आसा. आता त्या 24 तत्वा नंतर एक जीव तत्व, त्या काल शक्ती आणि जीव शक्ती आशिल्ली पळय, त्या आता जीव शक्ती थंय ताका जावका. ते मागीर हे 24 एलिमेंट्स आणि जीव शक्ती मेळ न्हू 25 एलिमेंट जाताना ब्रह्मा हे जगतान तुम्ही कसन पळयतात पळय ते पुरा ब्रह्मा उत्पन्न करता, निर्माण करता. लायक जीवन तू पशु पक्षी क्रिएचर्स, क्रीपर्स, नॉन लिव्हिंग क्रिएचर्स, मागीर फातोरू, पहाड, झाड, कसं आस पळय त्या पुरा ब्रह्मान क्रिएट करचे. पण ब्रह्मान क्रिएट करचे कशी, हे 24 एलिमेंट्स गर्भोदक्ष विष्णू केले नंतर आता जेन्ना ब्रह्मा हे 24 एलिमेंट्स हे क्रिएट करता पळय तेन्ना तांतू कसं जीव ना, ज्या म्हळ्यार मडा वरीत तांतू काही जीव ना, कसं नाही ना, हालचाल ना, कसं नाही ना. तेन्ना
त्या गर्भोदक्ष विष्णूच पळा तर अपास एक विस्तार करता क्षीरोदक्षाय विष्णू नाव त्या क्षीरोदक्षाय विष्णूच पळा मागीर हे प्रत्येक वस्तू जे ब्रह्मान ते क्रिएट केल्ला पळा विथ द हेल्प ऑफ द 24 एलिमेंट्स अँड द जीवा त्यात परमात्मा मागीर सक्कड जीवान तू एंटर करता परमात्मा रूपे it enters into the every atom of this universe, every atom of this brahmand. क्षीरोदक्षय विष्णू एंटर जाता जेतना क्षीरोदक्षय विष्णू हान तू एंटर जात पड़ा सक्कड जीव आणतो सक्कड ॲटम आणतो तेतना तांतू जीव येता त्या चेतन जाता तांतू मूवमेंट येता हालचाल चाल स्टार्ट जाता ताजी नंतर जीव आणि पुरा चेतन जाता झाड जीव पक्षी पशु क्रिचर्स जीव जंतू कसं नसतात पडा त्या एक वेळा परमात्माने शिरोदक्षाय विष्णू रूपानं एंटर झाल्यानंतर हे सगळं वस्तू चेतन जाता तशी जाऊन आमगेले मटेरियल क्रिएशन जावचे आता मी पळयल्या कशी देव कसलाक हे मटेरियल क्रिएशन करता वाय बिकॉज ऑफ अस आम्ही केलो पटी कितले इजिली सांगताची कसं नाही आमगे मन सारखे जायना जाल्यार पळय आम्ही इमिडिएटली सांगता हे देवा हे तू कसं केला फॉर एग्जाम्पल आमगे चेरडाक हुण मार्क आयले म्हणून जाल्ले कोणाके ब्लेम करना फर्स्ट ब्लेम करचे देवाक हे देवा हे कसं केलं तुवें इतले ताण वाजिल्ले इतले हांव तागेले मागशी इतले ताका सकाळी जागोवचे आशिल्ले हे करचे आशिल्ले तागेले निमित हांव किटी पार्टी सोडला मूवी वच्ची सोडले मिगेले फ्रेंड्सांनी मेळना आशिल्लो हांव तागेले मागशी लागला जाल्यार रे ताका तू मार्क्स दी म्हणून आमी देवाक सांगचे कसं आमी कितले कश्ट दिता तू पण आम्ही कितने थंड विचार केला की बैसून की आमक एक मात्र एक स्वतः एन्जॉय करका आशिल म्हणून आमक देवान इतलो व्हड क्रिएशन करका जाल्यार आम्ही देवाक कितले त्रास दिला ते आमी केन्ना आलोचन करना आता एक आमका एक जाग दिवच्याक आमगेली इच्छा पूर्ण करूंक जस्ट बिकॉज समवन हॅज टू अप्रिशिएट अस आमकां मान सम्मान जाऊ का म्हणून अँड टू लॉर्ड ओवर दिस मटेरियल नेचर आमकां या भौतिक जगतान तू आमकां एक ताजे वयर अधिपत्य प्राप्त करका जाऊ का म्हणून आमगेली इच्छा आमगेली जाल्यार देव आमकां जाग एक करून दिता आमगेली इच्छा खातीर जाल्यार आमी देवाक कितले त्रास दिता ते आमी एक आलोचन करता आता देवान फर्स्ट क्रिएशन कितें केल्लें कशी केल्लें आनी मागीर त्या क्रिएशनान तू देवान कसन केल्लें हे आमगे 3 पॉयंट्स मटेरियल क्रिएशनात जाल्ले आता इतल्यान तुय देवाक आमगेले वयर कितले माय आस म्हणून कळटा आमगेले खातीर पुरा जाल्ले कर्ण दिवन जाल्ले आता देवान आरामार बैसत आशिल्लो ना आता देवाक वापस मिगेल जीव मिगेले पुतू मिगेले अंशू भौतिक जगतांत गेला ताका वापस आपोवची कशी म्हणून तो विचार करता तेच ना हे भौतिक जगतांत तू देव नाना नमनाचे अवतार घेता आणि अवतार घेवन या जगत्यान तू वापस येता केतना नरसिंह देवा रूपार घेवन प्रल्हाद महाराजाक उद्धार करता केतना वराह रूपार येवन या पृथ्वीक वापस त्या स्थानार दवरता हिरण्याक्षाक मारून तशीच वामन अवतार जावन परशुराम अवतार जावन नाना नमनाचे अवतार घेवन देव या जगत्यांत येता कसाला म्हणा रे वापस मिगेल एक अंश हे भौतिक जगतांत आयला आता या भौतिक जगत काय चांग है नाही पळोवच्या मात्र चांग पण ऍक्च्युअली त्या चांग है नाही या दुःखालय शाश्वत जशी एक सायंटिस्ट या एक फार्मासिस्ट असतो पळा तो कसं नाही मेडिसिन जेन्ना एक न्यू मेडिसिन करता पळा मॅन्युफॅक्चर करता पळा त्या मेडिसिन जेन्ना त्या पॅकेटान तू गोळी आणि सिरपान नमनार जेन्ना त्या बॉटलांत आनी पॅकेटान देत पळा तेन्ना तांतू एक तो नाव घालता क्रोसिन की मेटासिन की कसन म्हणून
एक पॅरासिटामॉल म्हणून तो नाव घालता ते आमकां कळटा की हे वखद हाजी खातीर यूज जावचें म्हणून ते आमकां कळटा. तशी देवान जेन्ना हे मटिरियल वर्ल्ड भौतीक जगत क्रिएट केला तेन्ना ताण एक ताचेर लेबल दिलेले दुःखालयम अशाश्वतम म्हणून. भगवद्गीतांत एक श्लोक आसा. आता जेन्ना द मॅन्युफॅक्चरर ऑफ दीस वर्ल्ड, द क्रिएटर ऑफ दीस वर्ल्ड बरयता दुःखालयम अशाश्वतम म्हणून, मागीर हांगा आमकां सुख मेळटा काय ना. जाल्यार आमगेले एक प्रयत्न सुख म्हणून. आता सुखाचें डेफिनेशन कसं नाही. What is the definition of the happiness? The time between two unhappiness is happiness. Happiness continues, unhappiness continues असं. पण दोन दुःखामध्ये जे जाग आस पळय तें सुख मात्र. बाकी हे जगतान सुख म्हणून ना, बिकॉज देवान स्वता सांगला दुःखालयम शाश्वतम. आणि ती प्रकृती आस पळय त्याचे आनी एक नाव म्हळ्यार महामाया. आणि हे दुःखालयाक चलोवचे देवाले पोटेन्सी आस पळय, शक्ती आस पळय तें आस महामाया. आणि ही माय आस पळय आध्यात्मिक जगतांत योग माया. आध्यात्मिक जगत हे मटिरियल क्रिएशनाक लागून इट इज 3/4 बिगर. एक फुल दाखवून 3/4 इज स्पिरिच्युअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, आणि 1/4 इज दिस मटिरियल वर्ल्ड. आणि ह्या 1/4 देवाल बहिरंगा शक्ती महामाया हांग कंट्रोल करता. आणि 3/4 वर्ल्ड अंतरंगा शक्ती थंय कंट्रोल करचे योग माया. थंय आध्यात्मिक जगतांत तूं कसं नाही ना, थंय काल ना, कालात प्रभाव ना, पुरा शाश्वत म्हळ्यार निरंतर चल इटर्नल थंय. ते जन्म मृत्यू जरा व्याधी मांतारप्राय ना, डिजीज ना, कांय ना थंय. पण ह्या मटिरियल जगतांत तूं बिकॉज हांग काल शक्ती आसता. आमी आतां सांगता पळय फर्स्ट काल शक्ती आनी जीव शक्ती आसी. त्या काल शक्ती आशिल्ले मुळार हांग आमकां जन्म मृत्यू कांय नजे जावचे आनी मांतारप्राय पुरो आसता. बिकॉज ऑफ दॅट काल शक्ती. टायमात एक प्रभाव आसा, कालात एक प्रभाव आसा. तेन्ना हांगा जन्म मृत्यू जरा व्याधी आसा. हे जगतांत तूं एकय मनुष्य आसना कोण हे चार प्रभावांत तो वांचता. खंयच्याय मनशाक कसं नाही तागेला दुड्डू आसला री, तो कितलेय चंद आसला री, वेल्थ आसला री, रिनन्सिएशन आसला री, पुरो आसला री, हे 4 वस्तू ताका केन्नाय सोडना. जन्म मृत्यू जरा आणि व्याधी. त्यामुळे हे जगत आस पळय केन्नाय दुःखालयम आणि हे अशाश्वत. अशाश्वत म्हळ्यार टेम्पररी. दिस इज नॉट, जशी मायावादी सांगतात पळय हे मिथ्या म्हणून. मिथ्या म्हळ्यार इमॅजिनेशन, कल्पना. प्रभुपादान सांगला दिस इज नॉट मिथ्या. आता आमगेल घर आस या मटिरियल जगतांत, बायल चेडूव, आमगेल समाज सोसायटी देश हे पुरो आस म्हळ्यार वयना. वी कॅनॉट से इट इज एज मिथ्या. ना म्हणून आमकां सांगू जायना. मिथ्या म्हळ्यार माया. दिस इज नॉट माया. दिस इज देर, बट इट इज टेम्पररी. हे अशाश्वत. वेरेज आध्यात्मिक जगत शाश्वत निरंतर इटर्नल आसशील आसता. हे मटिरियल वर्ल्ड या भौतिक जगत जे पर्यंत महाविष्णूले श्वास भायर येता पळय, त्या भायर येताना तांगेल्या रोमा दाखून हे ब्रह्मांड जावचे. ते श्वास जो पर्यंत भायर घेता आसतात पळय त्या पर्यंत हे मटिरियल वर्ल्ड आसता. आणि ते कशें ट्रिलियन्स ऑफ इयर्स, ट्रिलियन्स अँड बिलियन्स ऑफ इयर्स एक श्वास तांणी एक्झेल करता, म्हळ्यार भायर काढता श्वास. तेन्ना हे मटिरियल वर्ल्ड आसता. जेन्ना सेम वर्ल्ड हे जितले ब्रह्मांड आसा पळय अनंत कोटी ब्रह्मांड तांगेल्या केसाच्या रोमाच्या छिद्रा दाखवून येवचे आशिल्ले पळय, जेन्ना तांणी अपास श्वास भितर घेतात पळय, इनहेल करतात पळय, तेन्ना हे सक्कड ब्रह्मांड भौतिक जगत वापास देवाले भितर विलीन जाता, इनहेल करता. तेन्ना आमी सांगतात ते प्रलय येता पळय.
म्हळ्यार जेन्ना देवाक क्रिएशन करता तेन्ना देव एक्झेल करता, श्वास भायर काढता. आणि जेन्ना देव श्वास भितर घेता, इनहेल घेता पळय, तेन्ना ह्या ब्रह्मांडाचे विनाश जावचे, प्रलय जावचे, संहार जावचे. जाल्यार देव त्या मटिरियल वर्ल्डाचे क्रिएशन आणि एनहिलेशन जावचे मध्ये देव अनेक वळारी, कितलेक वळारी, अनेक अनेक अवतारांतू देव हांगा प्रकट जातात. त्या प्रकट जावन नाना नमना त्यांनी लीला करतात. त्या लील कसाला करचे म्हणारी, त्या लीला माध्यमान आम्ही उलोवन ऐकून त्या करता असताना आमगेल मन शुद्ध जाता वापास. जे आमगेल मन तू देवाल वयर जे द्वेष आयल पळय, त्या द्वेष ईर्ष्या त्या देवाल वयर धीरे होगूर 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 हुण जाता. जेन्ना आमी देवाल लीला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम हे 9 विधा भक्ती आम्ही करताना, 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल ऍक्टिव्हिटीज करताना होगूर होगूर आमगेले वापास मन शुद्ध जाता. ते शुद्ध जावन वापास एक वेळा आम्ही देवाला आध्यात्मिक जगतांतू पोवच्या भाव आसाचे. बट त्या शुद्ध जावचे तितले इझी नाही. ते सुमार कष्ट आमकां भोगका पडता. त्या मटिरियल नेचरांतू आम्ही जितले वर्स आसता आमगे कर्मा निमित्त पळय, आमकां नाना नमनाचे जीवन मेळटा, शरीर मेळटा. भगवद्गीतांतू सुमार सकट श्लोक आसता. वाशांशी जीर्णानी यथो, म्हळ्यार आमगेल्या एक शरीरा दाखवून विंगड शरीरांतू आम्ही प्रवास करताची. आणि हे आमगे शरीर इज जस्ट लाईक द गार्मेंट्स, हे अंगला वरी. आज आम्ही हे अंगल घालताची, हाय आपास नावन आणि आम्ही विंगड अंगल घालताना वस्त्र चेंज करताची. तशीची जेन्ना एक शरीरा दाखवून आमकां मृत्यूक आम्ही प्राप्त जाताना आमगेल ती आत्माच पळय त्या विंगड शरीरांतू प्रवेश जाता. आणि हे आम्ही 84 lakhs योनींतू 84 लाख योनींतू अशीची भोंवत असताची आमगेल कर्मा वैरी अवलंबून जावन आम्ही पक्षी, पशु, 4 पाया जानवर, 2 पाया जानवर, किडे मकोडे, नाना नमनाचे आमगेल जीवन जाता. आणि मागीर आमकां वापास एक मनुष्य जीवन मेळटा. त्या मनुष्य जीवनांतू आम्ही वापास देवा नामस्मरण घेवन महामंत्रा जप आणि कर घेना जाल्यार पळय वापास आम्ही अधोगती म्हळ्यार सकलच्या जीवनांत वापास आमकां प्रवेश मेळटा. म्हळ्यार वापास आम्ही पशु पक्षी हे ते झाड हे पुरो जावन वापास हेसर आमगेल मनुष्य जीवन कितले की जावन जाला. आम्ही त्या जीवनांतू त्या मनुष्य जीवनांतू बहुशा आम्ही देवाल नाव घेन म्हणून आम्ही आता वापास ह्या मनुष्य जन्मांत आसता. आता मागीर ह्या जन्मांतू आम्ही मनुष्य जीवनांतू देवाल नाव घेना जाल्यार वापास आयदर वी आर इंटू अधोगती, अदरवाइज आम्ही हायर प्लॅनेट्सा वचून स्वर्गांतू या जहनलोक तपलोक महरलोक सत्यलोकापर्यंत आम्ही वचच्या भाव आसताची. बट आम्ही देवाल नावांनी घेतलारी, देवाल नामस्मरण केलारी, महामंत्र जप कंटिन्यूस केलारी आणि देवाल लीला ऐक श्रवण कर न्हू मागीर आपास कीर्तनय करका. कीर्तन म्हळ्यार देवाल नावा वटू देवाल लीलाचे गुणगान कर न्हू, दुसऱ्यांक हेल्प कर न्हू. जेन्ना आम्ही विष्णु स्मरण पाद स्नेवनम अर्चनम हे पुरा कर न्हू, 9 विधा भक्ती पुरा हे कर न्हू, आत्मनिवेदनम कर न्हू, हे जेन्ना आम्ही प्रोसेस पुरा फॉलो करतात पळय जशी तेन्ना मात्र आम्ही वापास देवाला पावच्याक फाव आसत. पण हे देवाक आमगे चित्तांतू इतल्या जन्माचे आमगे चित्ता वयर इतलं मैल आसा, इतलं गलीज धूळ आणि जम जाता पळय त्या तितलं इझी ना. तशी चैतन्य महाप्रभू शिक्षाष्टकमान सांगतात पळय, चेतो दर्पण मार्जनम बहुमहा दावाग्नी निर्वापणम, भव महादावाग्नी निर्वापणम. होगूर होगूर आमगेल चित्तांतू आमगेल्या जे चित्तांतू इतलं वर्ष जन्म आम्ही इतली योनी जन्म घेतलेला असेल पळय
त्या येवन आमी नाना नमनाचे पाप आनी कर्म आनी केल्लेले आसा त्या चित्तांत आमगे जम जावन जेन्ना आमी हातूंत दाखून भायर येताना देवा नामस्मरण घेवची एक मात्र मार्ग हातूंत दाखून भायर येवचे तें कीर्तनिया सदा हरी. जेन्ना आमी देवाला सतत कीर्तन करून देवाला नामस्मरण घेताची तेन्ना मात्र या मटेरियल जगतांत या दुःखालय अशाश्वतमा दाखून आमी भायर पडे जाका पावसच. हें एक मटेरियल क्रिएशनात आमी एक सांस हांव एक आज एक पळयला आमी कशी देवान आमगेले निमित्त कशी कसाला करचें कशी करचें आनी त्या जगतान तूं कशी 24 तत्व एलिमेंट जावचें तातूंत जीव तत्व येवन परमात्मान येवन कशी तें एक चेतन जाता आनी तें आमकां एक मागीर होगूर होगूर आमी देवाला नांव घेवन वापस आमी देवाला आध्यात्मिक जगतान तूं कशी वचचें तें एक आमी एक आयचें पळयलेलें आसा. तशीच हांव आयज मुगेलो लेक्चर कैद करता. तुमगेले मस्त मस्त अनेक अनेक धन्यवाद. हें तशी हें एक व्हड विशय हो जाल्यार आमकां एक 50 मिनिट्सात लेक्चर त्या निमित्त हांव एक सांस एक ताचें एक व्याख्यान कर न्हू पण आमकां कळ्ळें कशी मटेरियल क्रिएशन जावचें हाव द क्रिएशन इज मेड and why it is made and what are the elements in this material creation and how does Brahma uses this material. ब्रह्म कशी 24 एलिमेंट्स यूज करता त्या पुरो आमी पळोवन न्हू कशी आमगे हांगा दाखून वापस उद्धार जावचें कशी आमी वापस आध्यात्मिक जगता वचचें जावचें तें आमी एक सान एक 50 मिनिट्साचें एक लायक एक कथ कर न्हू डिस्कशन केल्लेलें आसा. त्यामुळे तुमगे सगळ्या अनेक अनेक धन्यवाद. म्हाका एक दिल्या एक अवसर दिला म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी दिला. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण.